नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मायनिंग पिट्स आणि जेटींचेर आशिल्ल्या खनिज म्हालाची माहिती दिवची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो गोय सरकाराक आदेश मीन येरादारीच्या रुटांची मागली माहिती। पोर्तुगालचो राष्ट्रपती मार्सेलो रिबेलो डिसोजा पावलो गोंयांत 2 दीस गोंय भोंवडेर स्मार्ट सिटी खाला पीडब्ल्यूडी आणि पोर्तुगालच्या एडीपीची जालो कबलात। ला कॅलिप्सो हॉटेल केशीत मुखेल आरोपी कौशल खन्नाचो जामीन अर्ज केलो नामंजूर। अर्थीक कबलाती वेल्यान वाद खन्नाक दिली 10 दिसांची पोलीस कादय। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयात एमएसएमईचो महत्वाचो वाटो केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग। मुख्यमंत्री म्हणटा एसईझेड जमनी ताब्यात घेतले उपरांत नव्या उद्देगांची थापणूक सोपी। भोमेड्या 70 फासक्यात अडकून बिबटो जखमी। रेस्क्यू टीमीन बिबट्याची सुटका करून व्हेलो बोंडला। भोमेड्या रस्त्याचेर शेता भाटांनी खंय भोंवतात जनावरां कॅमेरा लावपाची मागणी। पणजे पे पार्किंग सुरू 18 जून रोड एबी रोड कांपाल हेल्थ ते मिलिटरी हॉस्पिटल डाऊन द रोड ते म्हामाय कामतीचे घर असे सद्याक पे पार्किंग 2 व्हीलर 4 व्हीलरांक पास सिस्टमीचो पर्याय। आणि आय लिगात जोडले चर्चिल ब्रदर्सान महत्वाचे जैत निमण्या खिणाक विलीस प्लाझान मारलो जैतिवंत करपी गोल। चर्चिल आता चौथे सुवातेर। मायनिंग पिट्स आणि जेटींचेर आशिल्ल्या खनिज म्हालाची माहिती दिवची म्हण गोंयच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंय सरकारा कडेन मागला। सुप्रीम कोर्टान खण कंपन्यांक मिनाची येरादारी करूंक मान्यताय दिल्ल्यान बोर्डान खण खात्या कडेन मीन येरादारीच्या रुटांची माहिती मागल्या। येरादारी वेळार प्रदूषण जावचें न्हय म्हण बोर्डाची खंय नदर आसतली। रॉयल्टी फारीक केल्ल्या मिनाची येरादारी करूंक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिताच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आपल्या कामाक सुरवात केली। मीन येरादारीचेर नदर दवरूंक मंडळान खात्या कडेन महत्वाची माहिती मागल्या। काडून दवरिल्ल्या मिना विशीं खात्यान माहिती दिवची म्हूण बोर्डान मागला। जेटींचेर आनी पिटांनी कितले मीन काडिल्ले आसा, कितल्या मिनाची रॉयल्टी भरल्या, मिनाचो धनी कोण आनी मीन येरादारी खातीर खंयचे रूट वापरतले ताची पुराय माहिती मागल्या। मिनाची येरादारी सुरू जाता तेन्ना हवेत कितले प्रदूषण जाता ताचेर बोर्डाची नदर आसतली। खण मंत्री आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता त्या कोतान 9 मिलियन टन काडिल्ले मीन वेगवेगळ्या पिटांनी आनी जेटींचेर आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। पोर्तुगालचो राष्ट्रपती मार्सेलो रिबेलो डिसोजा शेनवारा गोंयांत पावलो। 2 दीस तो गोंयांत आसतलो। ह्या मजगती स्मार्ट सिटी खाला पीडब्ल्यूडी आणि पोर्तुगालाच्या एडीपीची कबलात जाली। राजभवनाचेर राती डिनर करून आयतारा डिसोजा परत वचपाचो। आयतारा खंय तो ओल्ड गोवा सांता मोनिका चर्च आणि म्युझियम ऑफ क्रिश्चियन आर्टाक भेट दितलो। Water and waste water management between our own public work department and the ADP, and that is the Ministry of the Environment of the Republic of Portugal. In our ancient Vedas, we have asked the main knowledge come to us from all sides. We in Goa can interact with the professionals from the Portugal on how to undertake the urban development. The Portuguese have the heritage cities and that have been modernized. This is while retaining their characters. That the design knowledge embarked in the historical Portuguese cities. They have understood the urban design and make the adoption of the modern living. Maybe not everyone here knows, but Lisbon, the capital of Portugal, was elected European Greens capital in 2020, this year. In April this year, it will host the Urban Future Global Conference 2020, with people coming from all around the world. An event dedicated to urban sustainability. And Lisbon is also committed
to becoming an European city of reference in terms of mobility in 2030 and to achieve carbon neutrality in 2050. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाचेर गोंयांत खासा राष्ट्रीय परिसंवाद जालो. केंद्रीय राज्य येरादारी आणि हायवे मंत्री निवृत्त जनरल व्ही.के. सिंग हांणी रोजगार निर्मितीत MSMEचे म्हत्व सांगले. 2024 मेरेन देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करपाच्या टार्गेटांत MSMEचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो म्हण व्ही.के. सिंग उलयलो. नव्या उद्देगां खातीर राज्यांत सुवातींची उणीव आसा. पण SEZ जमीन ताब्यांत घेतल्या उपरांत नव्या उद्देगांची थापणूक जातली म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. In Goa, also we are taking the many steps to facilitate the growth of MSME. In Goa, the availability of the land is a big problem. To the large extent, this problem will be solved. So we have already repossessed the land which is allotted to the SEZ. We have also revamped the State Investment Promotional Board to facilitate the setting up of the industries in Goa. We have also launched the Vibrant Goa initiatives to attract the suitable industries in Goa. My government is also commitment to ensure at least the 50% of the government total procurement from the local MSME. When you go back from here, do take the words of what the CM had said on the type of job opportunities the industry gives, the MSME sector. It is a large employer, and therefore if we have to remove the unemployment, if we have to cater for bringing wealth to each house, we need to focus on this. या वेळार खासदार फ्रांसिस सार्दिनान सरकाराच्या काय धोरणांचेर टिका केली. But what is happening today? We are suffering because we don't have the support, financial support, sometimes wrong policies of the government. What your difficulties are, like your financial institutions are slow. Many a time the decisions are not taken on time. All these factors, instead of taking your industry forward, it takes us back. So that is the reason I said that all of you have to come together, apply your minds, and bring to the notice of the government, whoever the government is. Governance is a continuous process. They are there today, yesterday we were there, and tomorrow if people need, we will come back. So the point is, who is ruling is not important. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि तुकाराम मराठे. विद्यापीठाच्या ॲडमिशन धोरणा आड डायोसेशन सोसायटी हायकोर्टात गेल्या. 2019 गोवा युनिव्हर्सिटीन विद्यापीठ आणि संलग्न कॉलेजीच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमा खातीर शिक्षण संस्थांक प्रवेश परीक्षा आणि आरक्षण धोरण लागू केल्ले. ह्या कोर्सां खातीर सरकारी अनुदान घेनात. ताका लागून ह्या मायनॉरिटींच्या शिक्षण संस्थांक प्रवेश परीक्षा आणि राज्य आरक्षण धोरणाची सक्ती करची न्हय म्हण याचिका. 2019चे सुवातीक गोवा युनिव्हर्सिटीन पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमांक खातीर संलग्न सगळ्या कॉलेजींक एंट्रन्स परीक्षा आणि राज्य आरक्षण धोरण पाळप सक्तीचे केल्ले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशावेल्यान हे धोरण लागू केला म्हणून विद्यापीठ सांगता. ह्या धोरणा आड डायोसेशन सोसायटीन हायकोर्टाक याचिका घाल्या. म्हापशेचे सेंट झेवियर महाविद्यालय आणि नावेलीच्या रोजरी कॉलेजीन ह्या धोरणा आड हायकोर्टात आवाज काढला. याचिकादार म्हणटा विद्यापीठान झेवियर आणि रोजरीक पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स स्वायत्त आशिल्ल्यान प्रवेश परीक्षा सक्ती लागू करची न्ही. दोनूय संस्था पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर सरकारी अनुदान घेनात. ताका लागून तांचेर आरक्षणाची सक्ती करप अयोग्य. दोनूय याचिकादार संस्थांक लागून केल्ली आरक्षण विशीं अधिसूचना रद्द करची. 2020 ते 2021 वर्सा हेर कडेन प्रवेश घेतिल्ल्या भुरग्यांक मार्कांच्या आदाराचेर अल्पसंख्यांक संस्थांनी प्रवेश घेवपाक मेकळीक दिवची. याचिकेचो निकाल लागमेरेन आरक्षण धोरणांतल्यान अल्पसंख्यांक संस्थांक कडेक दवरची. कोर्टान याचिका एडमीट केल्या. फुडली सुनावणी मंगळारा दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.
ला कॅलिप्सो हॉटेलात कर्मचाऱ्यांक बेकायदेशीर लॉक मारले आणि विनयभंगाचे केशीत मुखेल आरोपी कौशल खन्नाचे जामीन अर्ज मंजूर करूंक ना. कोळगूट पुलीस सांगता ते प्रमाण अर्थीक कबलाती वयल्यान श्रीनिवास नायक आणि कौशल खन्नाचो वाद. खन्नान 50 गुंड धाडून हॉटेल खाली करपाचो यत्न केल्लो म्हण आरोप. कोर्टान खन्नाक 10 दिसांची पोलीस कादय दिल्या. गोंयांत सोऱ्याचेर एक्सायज ड्युटी वाडयली म्हण हरकत ना. वाडोवनय बाकीच्या राज्यां परस गोंयांत सोरो कमी रेटीर मेळटलो म्हण कळंगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो उलयला. सरकारान काजू, फेनी आनी वायनाची रेट वाडोवची न्हय. गोंयांत ताका पारंपारीक मोल आसा म्हण लोबो म्हणटा. तो खंय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. Excise duty which is increased on liquor will not affect that because still Delhi, Mumbai and Karnataka and other states of India will still have 40% more price, 30% more price over there. Whereas the prices of liquor in Goa is not so much. Even after the increase, still 35% to 40% more will be in states of Delhi and Mumbai, Bangalore, Pune. I have put up a very special point for our Goan weddings, for our Goan cultural functions, our social functions in Goa, where wine, ते धाकटे कोपिसांव आनी वायन दिता पळय तेजेर उलयला की ह्यो वायनाचो प्रायस इन्क्रीज जावंक जायना. बिकॉज इट इज यूज ट्रेडिशनली फॉर वेडिंग्स एंड अदर ओकेजन्स. सेकंडली GI जे जाल्ले आहा कॅजू फेणी आनी GI मेळपाचो आहा ती कोकोनट फेणी. ट्रेडिशनल आमचे उर्राक हेजेर प्रायस इन्क्रीज जावपाक जायना. दीस प्रायस हॅज टू रिमेन द सेम. Increase in price for this will affect the Goans at large, and Goans will not like it. And our request to CM will be to keep the price of Kaju Fedi. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. भोमेड्या 70 बिबटो फासक्यांत अडकून जखमी. राना खात्याच्या रेस्क्यू टिमीन उपरांत फासक्यांत अडकल्ल्या बिबट्याक काडून बोंडला व्हेलो. बोंडला ताचेर फुडले उपचार करतले. भोमेड्या वाठारांत रस्त्यांचेर आनी शेता भाटांनी असली रानटी जनावरां भोंवत असतात. राना खात्यान सगळे कडेन कॅमेरा लावचे म्हण थळाव्यांची मागणी. बिबटो फासक्यांत आडकला म्हूण खंय राना खात्याक कळून 3 वरां थंय कोणूच पावूंक ना. जर तो बिबटो तेन्ना मेल्लो जाल्यार बेठेच अपसरण येवपाचें. आपल्या जाग्याक लागींच फासको लायल्लो कोणे भलत्यानूच म्हूण भोमेडेचे आत्माराम जोशीन सांगलें. खात्यान सगळे कडेन कॅमेरा लावचे म्हूण ताची मागणी. आता तो वाहक पडला तो फासक्याक पडला. आता माझी बाउंड्री चपली 1 मिटरा भायर पडलो तो जर म्हाज्या काजीन जर पडलेलो जाल्यार आयज ते फुकटशिवाय म्हाका येताले. आमी ब्राह्मण आमी डुक्कर खायना, साळ खायना, तसले खायना. आयता भायले येवन फासके आणि पडटलो भाग तो फासके आनी येतले कोणार म्हाका. वळालीचे प्रकरण 2 महिने तेजे फाट आतां 70चो खंयचो समाज तेंच्या फाटीर उबे रावना. फाल्यां काय आमकां जर भितर उडयलो आमच्या फाटसून कोण उबे रावता आसले. आजचो तो भाग जो मेल्लो म्हाज्या बाउंड्रीत फासक्या जाल्यार कोण उबे रावताले आमच्या फाटसून. तेन्ना गव्हर्मेंटान हांगा कॅमेरा लावचेले बेगिना आनी हांगा कितें एक्शन घेवपाची. आणि अजून तो भाग जितो आसा अजून काही एक्शन जावंक ना. अजून फॉरेस्ट 7 हांवें कळयलां. आतां वरां कित केली ऑलमोस्ट 10:30 जाली. 3:30 तास जाल्या अजून खंयची रेस्क्यू टीम येवंक ना. कोणी व्हरूंक ना. आतां तो मेलो कोण जबाबदार. भोमेड्या खंय असली रानटी जनावरां भोंवत असतात. रस्त्यांचेर खंय लायटी नात. गवे शेतकारांचे लुकसाण करीत असतात. हालांकि अभी जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है उसमें हमारे वेटनेरियन हमारे साथ थे जिनका कहना है कि एक्सटर्नल इंजरी जानवर को नहीं हुआ है एक्सेप्ट जो उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया इस स्ट्रगल के दौरान. लेकिन इंटरनल इंजरीज़ के लिए हमें उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है तो इसको हम यहाँ से बोंडला ऑब्जर्वेशन के लिए ले जाएंगे. और इस पूरे एरिया में भी हम थोड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे जानने के लिए कि ऐसी कहीं और कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है या कहीं ऐसे कोई स्नेयर सेट तो नहीं किए गए हैं जिसकी वजह से हमारे जानवर जिनको कि इस तरह से मारना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और वो हो रहा है. इसकी इंक्वायरी सर आप करेंगे? जी वो साइड बाय साइड होती रहेगी. इसी के साथ मैं यहाँ के जो हमारे लोकल लोग आए हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत आराम से यहाँ सहयोग किया है. कोई बीच में आके हमें व्यवधान नहीं दिया है जो कि जनरली हमारे साथ हो जाता है.
3 वरांनी पाविल्ल्या राना खात्याच्या रेस्क्यू टिमीन फासक्यात आडकल्ले जखमी बिबट्याक बोंडला व्हेलो. गवे आमकां खूब त्रास दिता हांगा. आमचे आतां आमी गवत लायिल्लें तें सगळें गवत तेंच्यांनी गव्यान खावन उडयलें. आठ रातीक तेणी सगळें नाश केले आमचे. खूब त्रास जाता ह्या प्राणी हेचो. ताका काय तरी सरकारान बंदोबस्त बेगीन करचेलो. जे ग्रामस्थांची एकूच मागणी आहा की आमच्या भोमेड्या वाठारान इतले आतां हे जाले, इतले रोड आसा, एकूय हांगा लायट दिसना. बिकॉज केन्ना आमी रातचे ट्रॅव्हल करता तेन्ना असले वन्यजीव येता आनी आमकां त्रास करता. आणि ताका लागून कोणाचो जीव केन्ना वचत तशें कांय सांगूं येना. म्हणून म्हाजी एक सरकारा कडेन मागणी आहा की तेंच्यांनी ह्या हेजेर एक लक्ष दिवचें आनी हांगा सारकी स्ट्रीट लायट बसोवन घेवपाची. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. पणजे शेनवार सावन पे पार्किंग अधिकृतपणान सुरू. 18 जून रोड, एबी रोड, कामपाल हेल्थ ते मिलिटरी हॉस्पिटल, डावन द रोड ते म्हामाय कामतीचे घर अशा सुवातींचेर सद्याक पे पार्किंग. फुडाराक हेर रस्त्यांचेरय पे पार्किंगाचो CCBचो विचार चल्ला म्हण महापौर उदय मडकयकारान सांगले. 2 व्हिलर 4 व्हिलर गाडयांच्या पे पार्किंगा खातीर पास सिस्टमय दवरल्या. मस्ट वेटेड पे पार्किंग जातली म्हणटा ती आज आयच्यान सुरू जाल्ली आसा. आनी जो रोड आमी नोटिफाय केल्ले, कलेक्टर नोटिफाय केल्ले, त्या रोडार आज पासून ही पे पार्किंग सुरू केल्या. आनी कॉन्ट्रॅक्टर आमचो जुवारकर एसोसिएट्स सोवन बाबान आज पयलोच एक मंथली पास तेणें एक डिस्कावंटेड रेटीक हें केल्लें आसा. ते 3 म्हयन्यांक क्वॉर्टरली घेतलो पास जाय जाल्यार 5,240 आनी इयरली घेतलो जाल्यार 18,000. म्हणजे ताका भरपूर बेनिफीट आसा. जो कोणाक घेतलो जाल्यार, कोण फाल्यां शॉपकिपर आसा ताका जर 18,000चो जर तेणें जर मंथली जर इयरली पास घेतलो ताका जर एवरेज 1,500 म्हयन्यांक पडले. 1,500 म्हणजे 1,500 ताका म्हणजे व्हडलें कांय न्ही. सारकें कमी रेटीन ताका म्हणजे ताका बेनिफीट मेळटा खूब. तसो 2 व्हिलराक म्हयन्याक 175, क्वॉर्टरली 480 आनी इयरली 1,800. ज्या बिल्डिंगेक पार्किंग दाखयल्लें आसा आनी आतां समज तेंच्यांनी कन्वर्ट केला जाल्यार तांकां आमी पास दिवचे ना. ज्यो खऱ्योच ओल्ड बिल्डिंग आसा आनी तेंच्यांनी पयलीं प्लॅन पास करतना तेंच्यांनी पार्किंग बी तेन्ना ओल्ड एका नाशिल्लें न्ही, जाल्यार तांकां आमी एका गाडयेक आमी पास दितले. म्हाजे कडेन जर 2 गाडी आसा आनी 2 गाडी घेवचो. हय 2 पास करचे. हय 2 पास करचे पडटले. हे रोड पळय 18 जून रोड, एबी रोड, मागीर ही सगळी फूल एरिया कामपाल फ्रॉम हेल्था कडेन सान ते मागीर ऑपोजीट मिलिटरी हॉस्पिटल ती सगळी एरिया, डावन द रोड टू मामाय कामतीचें घर त्यो पर्यंत. लोकांकूय म्हाजें अपील आसा की कोणें शिस्तीन रावचें. लोकांक हळू करून हे आमी फुडले रोडूय मागीर घेतले, पूण सद्या आमी ही स्टार्ट केल्या आयच्यान आमी पे पार्किंग आमी स्टार्ट केल्ली आसा. तो आमचो टँकर लोकांक सर्वीस दिवपाक, लोकांक झाडांक उदक घालपाक हें करपाक, कोण आमी बिजनेस करपाक टँकर लागना. हे आमची झाडां जी आमी प्लांटेशन करता. आतां आमी तुवें पयला हांगा आतां चर्ची कडेन दारान आमी हें करता एक बरें दिसपाक. आमी तें आतां हळू करून सगळें जाता आनी ताका ती झाडां लायली म्हूण जायना, ताका वॉटरिंग करूंक जाय. पूण आतां थंयच उरतलो. हय वच जागो. हय वच जागो. हांगा पे पार्किंग ना. ही रोड पे पार्किंग हे तो मार्किंग थंय. हो इतको स्ट्रेट पे पार्किंग ना. फुडां गाडी आसच्यो ना. फुटपाथ ब्लॉक जाता, लोकांक चलपा खातीर फुटपाथ मेळना न्हू. आसचो ना न्ही. आतां तेच ताका तुका सांगला न्ही, तेंचें लक्ष आसतलें हांगा नो पार्किंग करपाक दिवचे ना. ते हे जे आतां फुटपाथेर गाडी चल्ल्या ते ऑटोमॅटीक बंद जातल्यो. मडगांव होलसेल मार्केटात नुस्तें येवपी ट्रक, मिनी ट्रक, रिक्षा आनी हेर गाडयांचे घेतात ते पयशे वाडोवपाचो निर्णय SGPDन घेतला. ह्या पयशांचेर मार्केट नितळ आनी मेंटेन करतात. पयलींचे रेट सामके कमी आशिल्ले म्हण SGPDचो अध्यक्ष बाबाशान सांगता. कोणाकूच विश्वासात घेनासतना SGPDन हो निर्णय घेतला. हाचो परिणाम नुस्त्याच्या रेटीचेर जातलो म्हण विजय सरदेसाचो आर्ग्युमेंट. आमगेले पिकअप ट्रक पडटाय होलसेलाक तेजे रेट्स 2005 फिक्स केल्ले. 5 रुपीज 10 रुपीज तशें करून आसले. वो बॉक्स 5 रुपीज आसले. धाकले पांटले आहाय ताका 5 रुपया. रिक्षा 20 रुपीज, मिनी पिकअप 30 रुपीज, मिनी ट्रक 50 रुपीज आनी हेवी ट्रक 6 व्हिलर 10 व्हिलर आहाय तांकां 100 रुपीज आसले. आमचे जे आयज डिसिजन गेला ते इनक्रीज करपाक. 15 इयर्स जाले ते तशेच आहा. रेट साडलो आहाय आनी लेबर हाडलाय, सगळें हाडोलां. हे पयशे आमकां मार्केट क्लीन करपाक वा चलोवपाक पावनाय. आमकां इनकम येता अरावंड 1,50,000 आनी एक्सपेन्स जाता 5,50,000 5,80,000 तशें करून. ताका लागून आमी ह्यो रेट्स हाडयलाय. हेवी ट्रक आहाय तांकां 100 आहलो ते 500 केले. मिनी ट्रक्स 50 आहलो ते 200 केले. मिनी पिकअप
30 रुपीज आसलो ते 100 केले, रिक्षा 20 आसलो ते 50 केले, आनी पांटले धाकटे जे बांबू ते 5 रुपीज आसलो ते 20, आनी बॉक्सीस 5 आसलो ते 50 रुपीज. हे एक डिसिजन आमगे येयलो आहा आयज. विजय सरदेसायाचो ह्या निर्णयाक विरोध. हे सरकार खंय सामान्य गोंयकारांचे हिता आड. जोड PDF जाय आसत ते म्हणटात 2005ची ही रेट. आतां ते दुसऱ्या भशेन मेथड वापरून ते घेतात, पूण तांणी जी हायक्स प्रपोज केल्या आर ऑलमोस्ट 8 times. In one case it is 8 times. I have shown you that. So I think this will certainly have impact on the cost of fish. कोणाक कांय कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून आमी म्हणलां की तांकां कॉन्फिडन्सान घेवचें, कित्याक इम्पॅक्ट सर्वसामान्य मनशाचेर जातलो, नुस्त्याच्या प्रायसाचेर जातलो. आतां आमी सरकारान ना, आनी सरकार आतां फीश करी रायस म्हारग करूंक उठला, आनी ताजे बरोबर जो गरीब मनीस फेणी घेता ताजेरूय टॅक्स घालून फुडें सरता. हाजेर अशें दिसता की सर्वसामान्य गोंयकाराच्या विरोधान हो सरकार स्टेप्स घेता. एक आशिल्लें की 15 कोटी रुपया हांवें तांकां कब्रस्तानाक हाडिल्ले, ते पयशे हे दुसरे कडेन वापरूंक सोदता. So I have very clearly opposed this because the money was specifically given to acquire land for Qabristan. It can't be put to any other use. Authority wants to not acquire that land for Qabristan and use it for other purpose, which I have personally opposed. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. जिल्हा पंचायतीचे आरक्षण फेरनस्णुकेचे काम राज्य वेंचणूक आयोगाकडेन दिवचे ते करपाक तयार आसात. वेंचणूक आनीक फुडें धुकलची पडली जाल्यार जाता, मात ते करतात ते सारके जावनी म्हण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीची मागणी. ज्या कडेन काँग्रेसचे अस्तित्व ना थंय हेरां वांगडा युतीचेर विचार करूं येता म्हण दिगंबर म्हणटा. नॉर्मली कितें करतात, आज पर्यंत डिलिमिटेशन रिजर्वेशन कांयच डिक्लेअर करूं ना, आनी आतां निमाण्या वेळार पयर हांवें पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयलो, एसेंब्लीक आमचें फंक्शन आशिल्लें, तो म्हणटालो की आपणे ऑलरेडी फायल धाडल्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाक वचपा खातीर किंवा मार्क करपा खातीर धाडल्या, पूण स्टेट इलेक्शन कमिशनाक अजून तांची फायल काल पर्यंत पावूना. हांव परत एकदां सरकाराक आव्हान करता, नाजाल्यार जातलें कितें, मोठ्या प्रमाणाचेर लिटिगेशन जातली, कोर्टांत पिटिशनां फायल जातली. एक पर्याय म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सगळें धाडप, पंचायत इलेक्शन जाय जाल्यार तारीख मुखार आनीक पोस्टपोन करपा जाता, कांय हरकत ना. पूण जें कितें करता तें विथ ट्रान्सपरंट प्रोसिजर स्टेट इलेक्शन कमिशनान करचें अशी आमची मागणी आसा. स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ड्युटी तें करपाची, आनी तांणी सांगलां की स्टेट इलेक्शन कमिशनान रायट फ्रॉम डे ऑफ नोटिफायींग इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, हें सगळें काम तांचें इन्क्लुडींग डिलिमिटेशन हें तांणी तें करपाक तयार आसा. हांव परत एकदां सरकाराक आव्हान करता की परत तें कन्फ्युजन जावचे पेक्षा, परत मागीर तें कोर्टांनी लिटिगेशनां जावचे पेक्षा सरकारान ह्या स्टेजीचेर समज स्टेट इलेक्शन कमिशनाक मार्क केलें जाल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डू इट इन ए ट्रान्सपरंट मॅनर. Reservation. There are constituencies. This is the 5th Jilla Panchayat election. There are constituencies which was for the last 4 years not reserved for anybody. For example, Valley. It's 2 times, one time OBC, one time ST reservation. Some questions still not done. So we wanted reservation to be given first now, to tell us which are the questions which are reserved. Otherwise same. Because as per my knowledge, the questions which I am talking, I am not mentioning the name, is the 5th time is going for a general election. केला ना जाल्यार सुद्दां आतां फॉर एग्जाम्पल खंय आमचें प्रेजन्स ना, सामकेंच प्रेजन्स ना खंय ना, देन वी कॅन थिंक ऑफ अशें म्हणटा हांव. दॅट इज दॅट पार्टी हेज टू टेक ए डिसिजन. फॉर एग्जाम्पल मडकय किंवा प्रियोळ अशे कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, सगळे 50 जरी सीट आसले, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट वी कॉन्टेस्ट ऑल द 50 सीट्स. That could be decided. Will the Congress party as well will move the High Court with a petition? No, I think party will all parties will move. Ashama, apart from candidates. No, I think Congress party will also move. It should not be any problem. दम समज ह्या सरकाराक आसा जाल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवचे, तांकां कंडक्ट करूनी फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स ना, हातून दादागिरी करची. आनी तेन्ना रिजर्वेशन्स एज पर लास्ट टायम डिलिमिटेशन जाल्लें, सो डिलिमिटेशनांतल्यान रिजर्वेशन पॅटर्न चेंज जाल्लो. सो तो कसो जावंक शकता फुडें हो क्लियर आसा, आनी द इश्यूज मे हॅव टू गो थ्रू लिगल बॅटल. बट हें केलें जाल्यार डिरेक्ट इंटरफियरन्स दिश्टी पडटलें, एंड ऑपोजिशन MLAsचे ZP एरियाज will be the areas to wait and watch to see how much interference of government machinery is there.
निमण्या मिनटाक जैतिवंत करपी गोल मारून विलिस प्लाझान चर्चिल ब्रदर्सा खातीर म्हत्वाचे 3 पॉयंट जोडले. शेनवारा फातोड्ड्या जाल्ल्या आय लीग मॅचीत चर्चिलान आयझॉल एफसीक 2-1 गोलान मारीत 4 स्थानांची सुधारणा करीत टेबलांत चवथी सुवात मेळयली. प्लाझा मॅन ऑफ द मॅच थारलो. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो करात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.